ताच्या जिवितांत तो तरणाटपणार आवय बापाय विरोध जालो. आवयकच मारूंक घेतलो, बापायक मारूंक घेतलो. घरांतले भांगार सयत सोर्न व्हरून सगळे ताचे पयशे पुरो ताच्यात बँकात दवरून ताणें चिंतलें केवळ खावन जेवन गामातां मारल्या पुरो म्हूण सोरो पियेतलो आनी साहित्य कश्ट येतलो. आवय बापायचे आज सयत लुटूंक प्रयत्न केले. कितले आवय बापायन सांगल्यार पाद्र्यापांनी थोड्यांनी वडिलांनी येवन ताका समजयल्यार समजनातलो. पूण मोगाच्यान असलो व्यक्ती एक दीस पियोन बायक सट्टा आसतना पडलो, विशेश मार जालो आनी आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार डाक्टरांनी ताका सांगलें आनी तूं बरो जायनाय, तुजी हाडांत जायत्यो कुडक्यो जाल्या. आनी म्हणटा आसतना ताका सगळो भियेलो, तो कावजेलो. जाल्यार ताका ताणें देवाक उलो मारलो, देवा हांव येदोळ पर्यंत हांव खोटी जिणी जियेलो, वेचीक पुता बरी जियेलो. आज म्हजें पातक वळखता, जर तर तूं म्हाका बचाव करताय म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता. अजापांनी म्हणल्या बरी मोगाच्यान तूं बरो जालो. दैवीक अनुभव ताका जालो. आस्पत्रेन घरावेच्या बदला ताणें पयलेंत निर्धार केलो दैवीकलो रेतीर मंदिर येता म्हण. हांगासर आयलो, हांगासर रेतीर केली आनी रेतेर करता आसतना मोगाच्यान ताचें जिवीत देवाक समर्पण दिलें. ताजे उपरांत तेन्ना हांगासर रेतेरेक मागण्याक आनी येता. तो ह्या फावटी रेतेरेक आयिल्लो, तो देवाक अर्घ आनी होगळाव दिता. तो म्हणटा म्हज्या बरी आशिल्ल्याक, एक चिवो म्हणल्यार बरी आशिल्ल्याक, भोव अस्खत मनशाक देवान घट्ट खडाप केलां. आज हांव इगर्ज मतींत व्हडा उमेदीन वावरतां. हांव वाड्याचो गुरकार जावन आनी इगर्जेंत उपाध्यक्ष जावन आनी जायत्या तरान वावरलो. हाका सगळ्यांक कारण दैवीक रेतीर मंदिरांत हांवें रेतेर केली आनी म्हजें जिवीत बदल्लें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. समयाचे नवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो, तुमचेय सोवें आसो. भोव मोगाचें न्हू. एक गीत आमी गावया आनी देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करया. जिणयेच्या सर दिसांनी समयाच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सरदेसांनी समयाच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सरदेसांनी समयाच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपघोण म्हाका भोगाना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपघोण म्हाका भोगाना. जिणयेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकतलो हांव गायनांनी. भोव मोगाळा सर्गेंचे बापा, सोम्याच्या मेटांनी चलोवंक हांवें दृढ निर्धार केला. तेच परेन जियोंक तूं म्हज्या सांगाता आसाय. हो भावार्थ सदांच हांवें जिवो दवरूंक, जिव्या भावार्थान तुजेर पाती आनी विस्वास दवरूंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत सर म्हज्या पातकांचे बक्षाणें जोड सासणीक जिवीत आपणावंक म्हाका फोव कर. दिव्यावाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांकां हर एकल्यान तुजो एक विशेष प्रत्येक वर्थ अनुभव आज तांकां फोव कर. संवसारार खंय ती आसल्यार, कसल्या परिस्थितींत आसल्यार बापा पापसाल्लीं तांचे काळजां बरीं कर, तांचे घाय तूं गूण कर, तांचे दुखां पुसून काड, तांची बिडां गूण कर. तांकां नवी बरी भलायकी दी, तांच्या हाडांक नवी बरी भलायकी दी, तांच्या गांठींनी नवी बरी भलायकी, नवें तरणाटपण फोव कर. तांच्या मतीक उजवाड फांकय, नवी जाणवाय, नवी बुदवंतकाय, नवी उगडासाचे सकत नवें गिन्यान तांकां फोव कर. बावार्थाचो उजवाड तांचेर परसळ अशें कर. तांचें कुटुंबां जिवीत, तांचें वैयक्तीक जिवीत, तांचो व्यापार वैवट, तांचे कृशी आनी तांचो सगळो वावर, तांची सगळी सेवा बापा परजळीक आनी तुज्या वर्त्या वैभवाची जावन बापा तूं परिवर्तन कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता. सासणाच्या सासणाक
आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेजता. कशीं आसा तुमी सगळीं? परतून मोगाचें न्हू देवाचें कृपा आमकां सांगाता मेळयता. देवाचें उतर नियाळ करूं. आमचो पवित्र पुस्तक आमी उक्त करया. थंयसर मातेव वाचून वांजेल आमी काडल्यार 16व्या वसरांत 13व्या वळीर तावन थंयसर 18वी वळ पर्यंत आमी एक विशेष घडीत वाचता. Gospel of Saint Matthew, chapter 16, verses 13 to 18. We have that great event where Jesus asks his disciples, what do people say that the Son of Man is? And what do these disciples say personally who Jesus is? So मी जेजू कोण जावन आसा म्हणून लोक कितें म्हणटात. तक्षण मोगाच्यान आमी जाणा जेजूचे शिस आपोस्तल जबाब दिवन सुरू करतात. कोणी म्हणटा तूं एलिया परतून आयलाय, जिवंत जावन आयलाय. आनी कोणी म्हणटा जेरमाया प्रवादी परतून जिवंत जावन आयला. आनी कोणी म्हणटा प्रवाद्या पैकी तूं एकलो म्हणटा. पण मोगाचें न्हू, जेजू तांकां एक वैयक्तीक सवाल विचारता, तुमी मनशा पूत कोण म्हूण म्हणटात. मोगाचें न्हू, आमी जाणा तक्षण सिमांव पेद्रोन जबाब दिली, तूं जावन आसाय क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आतां मोगाचें न्हू, स्वामी जेजू विशेष तरान पवित्र आत्म्याती अभिषिक्त जावन म्हणलो, तूं सिमांव योनाच्या पुता. हें तुका उगडापें केल्लें कोणी? मनशांनी न्ही, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापानच तुका उगडापें केलें. आनी मुंदरसून जेजून ताका म्हळें, तूं जावन आसाय खडाप, म्हणजे पेद्रू म्हणजे खडाप. आनी ह्या खडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलों. आनी पाताळाचे दारवाटे ताचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू, ह्या एका घडितांत आनी ह्या देवाच्या उतरांतय जायते संदेश म्हाका तुका आसात. आनी हे संदेश कितें म्हूण जाणा जावया. पयलें मोगाचें न्हू, आमी उडास धरया. पेद्रूक जेजून आपयलें, योनाच्या पुता सिमांव, तूं आतां खडाप, रॉक. म्हणजे मोगाचें न्हू, देव म्हाका तुका आमकां सगळ्यांक आपयता. केवळ आपयल्यार पावना, आपयल्या उपरांत देवान आमकां विंसून काडीचे. समाराक आपयलां पूण थोड्यांक कसो विंसलां. देखून देवान आमकां विंसीचे जाल्यार आमी ताका योग्य जायचे, आमी ताका फावो जाल्ले तसले जायचे. मार्काच्या वांजेलांत 3ऱ्या वसरांत थंयसर आमी वाचता 13व्या वळीर आनी 14व्या वळीर आनी 15व्या वळीर. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 3 वर्स 13, 14, 15. स्वामी जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणास अशें आपयलें आनी तांकां ताणें विंसलें. तांकां देंवचार धांवडोवंक पदवी दिली, आपणा सांगाता रावोंक आनी भायर सर वचून सुवार्ता परगट करून ताणें विंसलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू, जेजू दोंगरार चडटा म्हणजे बापाच्या एकवटांत, कम्युनियन विथ द हेवनली फादर. देवा बापाच्या कुशे प्रमाणे ताचो पाटलाव करतल्या हजारो लोकां मदें केवळ 12 जाणांक आपोस्तल जावन जेजू विंसता. आनी तांकां विंसलेल्यांक जेजू सवें रावचें भाग आनी उपरांत भायर सर वचून सुवार्ता परगट करचें भाग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें तुवें कितले अत्रेगान देवा लागीं मागस, देवा म्हाका तुज्या एकवटांत कम्युनियन तुज्या सवें रावचें भाग फावो कर. आनी भायर सरून म्हज्या जिवितांत खंयसर हांव आसल्यार सुवार्ता परगट करचें भाग फावो कर. प्रेज द लॉर्ड. जर तर म्हज्या मोगाच्या भावा अशें तूं मागणें करताय, पळय तुज्या जिवितांत कितले बरी भलायकी तुका लाभता, कितली अजापां विजमितां अद्भुतां तुज्या जिवितांत अनुभव करताय. देखून ह्या घडयेस खंयसर तूं आसल्यार एक घडी तूं म्हण सांग, सोम्या म्हाकाय तुज्या एकवटांत दवर आनी सुवार्ता परगट करूंक तूं म्हाका फरमाय आनी हांव म्हज्या जिवितांत सुवार्ता परगट करतलो. आनी तेन्ना मोगाचें न्हू, पिडा गूण करची, देंवसरां धांवडोवची, वर्ती पदवी समी जेजू म्हाका तुका दिता. आनी मात न्ही, म्हाका तुका तो खडाप करता. नीज खडाप कोण? मोगाचें न्हू, नीज खडाप देव जावन आसा. खडाप, खडाप म्हळ्यार घट्ट, घट्ट म्हळ्यार भद्र, अधीक भद्र, घट्ट. वास्तव्य म्हळ्यार कितें? एक्झिस्टन्स कोणाचें? देवाचें. आमी मोगाचें न्हू कितलें म्हळ्यार रसना. देवान रसला आमकां. देवान केन्नाय आमकां नास करियत या नांस करियत. गॉड कॅन एनिहिलेट अस. पूण देव खडाप म्हळ्यार आमी भायर पतर पळयता ते एक गुर्तू संकेत मात्र. खडाप म्हळ्यार संपूर्ण बळवंत. देव जावन असो संपूर्ण बळवंत. आनी जर तर सिमांव जोनाचो पूत जेजूक म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, तो खडाप जाता. आतां समजलें तुमकां?
योनाचो पूत जुवांचो पूत योना जुवां म्हळ्यार एकत जु देव भाशेंत योना म्हळ्यार तेंच जुवां म्हळ्यार तेंच. ताचो पूत कोण सिमांव. सिमांव म्हळ्यार त्या आरामायिक भाशेंत एक लेंकीर एक तण या न्हंय तडीर एक तराचे चिवो येता पळय तो वारें आयल्यार इशिनी गुंता तिशिनी गुंता. थोड्यांक म्हणटा न्ही वारें आयिल्ल्या लागीं सत्री धरता या पावस आयिल्ल्या कुशीन सत्री धरता. सकाळां सांगत आसतना तो म्हणटा हांव ही मागणें करता, हांव ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. कोणी म्हणटा आमी वचून इल्लें बारा वचून पियोन येवं म्हळ्यार थंय वेता तो. म्हळ्यार इवशिनी आसा तिवशिनी आसा, देवा सांगा तें आसा, देंवसारा सांगा तें आसा, बऱ्यां सांगा तें आसा, कोट्यां सांगा तें आसा. तसलो व्यक्ती तो जावन आसलो. सकाळां की म्हणटालो पळय आमी पळयता न्ही. एक फावटी तो म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, आनी एक फावटी म्हणटा सोमी हांव तुका तशें करचें नाका, तुवें तें देवान दिल्लें मिसांव जारी करूंक त्या जेरुसलेमाक वयचें नाका. पळया तेवशिनी आसा येवशिनी आसा. पूण जेन्ना तो म्हणटा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तो जाता खडाप. देखून नीज खडाप सोमी जेजू. सोमिया जेजू थंय देवा बापान दिल्ल्या मिसांवाक थंय एकवटलेल्या वेळार तूं जाता एक खडाप. तुजेर देव ताची पवित्र सभा बांदता. पवित्र सभा म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू, आज आमी पवित्र सभा म्हणल्यार तक्षण आमची इगर्ज आमकां उडास येता बांदप. व्हडले इगर्ज थंय रोमांत आसची ह्या सगळ्या संवसारांत आमचे उडास येतात. पूण मोगाचें न्हू, आमची कातोलीक पवित्र सभा देदना जेजून ती बांदून हाडली, मनशाच्या काळजांनी ती बांदून हाडली. सांब पावल आनी सांब पेद्रू थंय हांगासर वता आसतना मोगाचें न्हू खंय सरी व्हडली बांदपां नातलीं, कोलवांचे घरां सयत नातलीं. फिलिपीक म्हळ्यार गांवांत आसता आमी धर्मच्या कृत्या बुकांत 16व्या वस्त्रांत न्हंय तडीर रुखा मुळांत लोक सांगता मेळटलो. पूण जेन्ना सुवार्ता परगट जाली ती जाली तांच्या काळजांत देवाचें जिवें मंदीर. आनी ती सांगता मेळटा आसतना तांच्या एकवटांत ती जाली जिवें मंदीर. देखून देव म्हणटा म्हजी पवित्र सभा तुजेर हांव बांदता म्हणटाना तुज्या काळजांत हांव बांदता. आनी आमच्या जिवितांत आमी एक मुखेली जायची जाल्यार फिरगतींत कसलेंय एक मुखेलपण घेवचें जाल्यार आमी उडास दवरची. आमी सोम्या थंय एक जावन सोम्याच्या एकवटांत आमी जियेजय. तेन्ना आमी देंवसाराचेर सैतानाचेर जैत व्हरूंक शकता. आमकां हर एकल्यांक एका तरेची ताळणी वंदवणी वडणी आसता. आमी आमच्या जिवितांत कस सोंसून वचो म्हणून. देखून जेजू जेरुसलेमा वचून कस सोंसता म्हणटच सिमांव पेद्रू ताका आडयता. ना सोम्या तुवें वेचन्स नाका. पूण तक्षण जेजू ताका म्हणटा म्हज्या सृश्टीलो पयसर सैताना, म्हज्या वाट्या वयलो एक अडकळीचो फातर तूं. पयलें बुन्यादी फातर आतां अडकळीचो फातर. म्हणजे देव चिंता तशें चिंतिनाय, मनीस चिंताय तशें तूं चिंताय. देव चिंता तशें आमी चिंता आसतना मोगाचें आमी जाता खडाप आनी आमचेर देव ताची पवित्र सभा बांदता. जुवांच्या त्या पयल्या पत्रांत 4व्या वस्त्रांत 4थ्या वळीर आमी वाचता मोगाचें न्हू तुमी देवाच्या घराण्याची. 1 John chapter 4:4 मोगाचें न्हू तुमी देवाच्या घराण्याची. त्या कापाटी प्रवादेचेर देंवसाराच्या सैतानाचेर सैत्या वयल्या ती तसली कित्याक तुमच्या भितर आसा तो देवाचो पवित्र आत्मो संवसारांत असल्या खोट्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. देखून मोगाचें न्हू आमी त्या वायटाच्या खोट्यापणाच्या सत्तेचेर जैत वरिजय. हांगासर एकलो तरणाटो ह्या दिसांनी येवन बरी साक्ष दिता. ताच्या जिवितांत तो तरणाटपणार आवय बापाय विरोध जालो. आवयकच मारूंक घेतलो, बापायक मारूंक घेतलो. घरांतले भांगार सयत सोर्न व्हरून सगळे ताचे पयशे पुरो ताच्यात बँकात दवरून ताणें चिंतलें केवल खावन जेवन गामात मारल्या पुरो म्हूण सोरो पियेतलो आनी साहित्य कश्ट येतलो. आवय बापायचे आस्त सयत लुटूंक प्रयत्न केले. कितले आवय बापायन सांगल्यार पाद्र्यापांनी थोड्यांनी वडिलांनी येवन ताका समजयल्यार समजनातलो. पूण मोगाचें असलो व्यक्ती एक दीस पियोन बायक सट्टा आसतना पडलो, विशेश मार जालो आनी आस्पत्र गेल्ल्या वेळार डाक्टरांनी ताका सांगलें आनी तूं बरो जायनाय, तुज्या हाडांत जायत्यो कुडक्यो जाल्या. आनी म्हणटा आसतना ताका सगळो भियेलो, तो कावजेलो. जाल्यार ताका ताणें देवाक उलो मारलो, देवा हांव येदोळ पर्यंत हांव खोटी जिणी जियेलो, वेचीक पुता बरी जियेलो. आज म्हजें पातळ वळखता, जर तर तूं म्हाका बचाव करताय म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता. अजापानी म्हणल्या बरी मोगाचें न्हू तूं बरो जालो. दैवीक अनुभव ताका जालो. आस्पत्रेंत घरावेच्या बदला ताणें पयलेंत निर्धार केलो दैवीकलो रेत्र मंदिर येता म्हणून. हांगासर आयलो, हांगासर रेतेर केली आनी रेतेर करता आसतना मोगाचें न्हू ताचें जिवीत देवाक समर्पण दिलें. ताजे उपरांत तेन्ना हांगासर रेतेरेक मागण्याक आनी येता. तो ह्या फावटी रेतेरेक आयिल्लो, तो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तो म्हणटा म्हज्या बरी आसल्याक एक चिवो म्हणल्या बरी आसल्याक भोव अस्खत मनशाक देवान घट्ट खडाप केलां. आज हांव इगज मातयेंत व्हडा उमेदीन वावरतां. हांव वाड्याचो गुरकार जावन
आनी इगर्जेंत उपाध्यक्ष जावन आनी जायते तरान वावुरलो. हाका सगळ्यांक कारण दैवीक रेतीन मंदिरांत हांवें रेतेर केली आनी म्हजें जिवीत बदल्लें. म्हाका देव म्हाका तुका संपूर्ण तरान बदलूंक आशेता. थोडे फावटी आमी सगळ्यांनी तिरस्कार केल्लो फातर जावंक बरो. थंयसर तुमी जेजूस म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 1 वसरांत 40 आनी 2 वळीर. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 42. द स्टोन रिजेक्टेड बाय द बिल्डर्स बिकम्स द कॉर्नर स्टोन. बांदप्यांनी नाका म्हण तिरस्कार केल्लो फातर असो जाला मुल्या फातर. 100 जाणांनी सांगलें आसा फादर म्हाका म्हणजे कुटुंबांनी तिरस्कार केल्लो, वाड्याघरांनी तिरस्कार केल्लो, फिरगसघरांनी तिरस्कार केल्लो, समाजान तिरस्कार केल्लो, म्हज्या आवय बापायनीच म्हाका तिरस्कार केलो, पूण देवान म्हाका उंच उबारलो. होय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, ये देवीक रेते मंदिराक ये, एक रेतेर कर. देव तुका कशें मुल्या फातर करता पळय, कशें तुका भद्र सिमांव पेद्र बरी हे खडाप करता पळय. सिमांव पेद्रूक मोगाच्यान कितली दर्शनां दिसोंक लागलीं. धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत आमी वाचता थंयसर 10व्या वसरांत 10व्या वळीर तावन 16वी वळ पर्यंत एका पुर्बेचें घडीत हांगासर आसा. ॲक्ट्स ऑफ दी अपॉजल्स चॅप्टर 10 वर्स 10 to 16. थंयसर सिमांव पेद्रू विशेष भूक लागली. कोणाकी भूक लागल्यार न्हीद पडना, पूण सिमांव पेद्रूक भूक लागल्या वेळार एका तराची न्हीद आयली आनी थोड्या भाशांतरान थंयसर पळयत पुस्तक वाचूंक मेळटा. तो एक दर्शन पळयता. ही वेंट इन टू ए ट्रान्स. आनी त्या दर्शनांत तो एक व्हडलें ताट पळयता. ताट म्हळ्यार आमची प्लेट ल्हानशी आसता न्हू, व्हडली सयत प्लेट, व्हडलें एक ताट. आनी त्या ताटाचेर जायते तरांचें तें जेवण खाण आसलें, म्हळ्यार 12 तरांची मनजात आसली आनी ती जिवी मनजात. आनी थंयसर देवाचो ताळो ताका आयकलो, काड आनी खा. तो एक बरो खरो जुदेव जावन आसो न्हू, 6 तरांची मांस तो खावचो मनीस न्ही. जर तर तें हालाल जेवण जाल्यार मात्र, या कोशेर काले म्हणटात तें कोशेर जेवण, जुदेवांचें नितळ जेवण जाल्यार मात तो जेवचो. देखून म्हणालो, देवा जें कितें अशुद्ध आसा हांव खंडीत जावन खावचो ना, हांव एक बरो खरो जुदेव. देव हांसलो जायचे. तो म्हणालो, जें कितें देवान शुद्ध केलां तूं अशुद्ध म्हणनाका, देवान तें शुद्ध केलां. म्हाका ताका समजोना स्पश्टरान हें कितें दर्शन घे म्हणून. उपरांत दर्शनांतलो तो भायर आयलो आनी ताजे उपरांत थंयसर तो आसलो तितल्यार थोडे जाण ताका विचारन आयले. जॉप्पांत तावन कोणी ताका विचारन आयले. जॉप्पांत थंयसर वय एका अनानियास म्हणलो एकलो कॉर्नेलियस म्हणलो एकलो रोमाचो अधिकारी आसलो. तो जुदेव न्ही आसलो, ताका जेंतेल म्हण आपयताले, अनबवर्ती म्हणून हे जुदेव आपयताले. तसल्या ह्या कॉर्नेलियसाक एक दर्शन दिसलें. त्या दर्शनांत ताका त्या देवान देवदूता मुखांतर म्हळें, तूं वचून सिमांव पेद्रूक आपोवन हाड आनी तो येवन तुजे खातीर मागता आसतना तुका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळचें. आनी आतां ताणें ताज्या दुतांक धाडलें सिमांव पेद्रू लागीं. ते सिमांव पेद्रू लागीं येवन उलयता आसतना सिमांव पेद्रू कुडास आयलो. अरे म्हाका हें दर्शनय मेळ्ळें. आनी आतां कोणी म्हणटा म्हाका ताणें दर्शनांत पळयलां खंय, या म्हणून तांच्या घरा गेलो. वचून पळयतना ते सुदेवनी रोमाचे अधिकारी आनी थंयसर कॉर्नेलियस सांगता ताजे कुटुंबाचे सगळे दायजी गोत्रां शेजारची सगळीं एकठांय जाल्यान कित्याक ताणें म्हळां म्हाका एका दर्शनांत सिमांव पेद्रूक आपोवंक सांगलां आनी सिमांव पेद्रू विशयान म्हाका दर्शन मेळ्ळां म्हणटना सगळें कितें जाता कोणा म्हण पळोवंक आयल्या. सगळें थंयसर मागणें करनासलें आनी तें मागणें करनासतना तांणी विशेश तरान जेजूची सुवार्ता स्विकार केल्ली पळोवन सिमांव पेद्रू अजाप जालो. आनी उपरांत सिमांव पेद्रून एक भोव अपुर्बेचो सरमावूय थंयसर दिलो. कित्याक म्हळ्यार ताणें पळयलें सिमांव पेद्रून तेन्ना कॉर्नेलियसाचेर मागणें करता आसतना पवित्र आत्मो सगळ्यांचेर देवलो. ते जुदेवनी रोमाचे अधिकारी तरी तांचे सगळ्यांचे तो पवित्र आत्मो देवून ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरिल्ले पळोवन सिमांव पेद्रू अजाप जालो. आनी ताणें सांगूंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका रुजू जालें. धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत 10व्या वसरांत 30 आनी 4 वळीर तावन आमी वाचता. ॲक्ट्स ऑफ दी अपॉजल्स चॅप्टर 10 वर्स 34 ऑनवर्ड्स. खंयच्याय धर्माचो कोणी जावं दी, पूण जर तर देवाक मानता तें करता तर देवाचें आशिर्वाद तांचेर आसतलें. देखून तेन्ना सिमांव पेद्रू कळ्ळें जुदेव न्हय आसल्यांचेरय देवाचो पवित्र आत्मो येता आनी तेय देवाक मोगाचे. आनी अशें कॉर्नेलियसाचेर आनी ताचे सांगाता समस्तांचेर ताणें पयलें तांकां पवित्र स्नान दिलें आनी तांच्या माथ्यार हात दवरून मागता आसतना ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरले. म्हणजे सिमांव पेद्रू मोगाच्यान घटमूट व्यक्ती जालो. पयलें तो
तो एक अस्कत व्यक्ती आसलो. म्हज्या भावा भयणी, तुका जिवितांत घटमूट व्यक्ती जावंक जाय. तुवें जेजूक म्हण जेजू, तूं जावन आसा क्रिस्त दिव्या देवाचो पूत. क्रिस्त म्हळ्यार देवान मागलेलो, देवान नेमी आसलेलो, म्हाका सोडोवचें आसलो, म्हाका म्हज्या पातकांच्या सोडोवचें आसलो, म्हज्या वायट सवयांतलो म्हाका सोडोवचें आसलो, म्हाका सासणीक जिवीत दिवचें आसलो. देवाचो पूत म्हूण हांवें स्विकार करीत त्या सोमयाक हांवें म्हाकाच समर्पण दिसय. देखून म्हाका थोडे संदेश ह्या गडितांत आमी घेवया. पयलो संदेश जावन आसा, हांवें म्हज्या जिवितांत एक बळवंत खडप जावचें. खडप जावचें म्हळ्यार कितें? केवळ आमी मागणें गेल्या पावना उडासोरा तुजे ते फायनान्सस पयशे बऱ्या तरान तुवें घडशी जाय. दुसरें, तुजो टायम बऱ्या तरान घडशी जाय, वेळ बऱ्या तरान घडशी म्हळ्यार हांवें केवळ आळशी जावचें न्ही, केवळ न्हिदोन आसचें म्हणून मात न्ही. खंयसर लाभ आसा, मुनाफा आसा, थंयसर हांवें काम करीत जाय. म्हज्या मुनाफा खातीर या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर, बरी कृशी करच्या खातीर या बरें बिझनेस करच्या खातीर, जावंक पुरो चड जोडच्या खातीर या पळय सभे खातीर सेवा दिवच्या खातीर हांवें म्हजो वेळ बऱ्या तरान खर्ची जाय. तिसरें, म्हज्या जिवितांत बरे सेगूण आसा जाय, बरे सवय म्हज्या जिवितांत आसा. वायट सवयो म्हाका नाश करतात. बरे सवयो, बरी देणी, बरी तालेंतां, जावंक पुरो खेळ पंद्याट, जावंक पुरो गिटार आनी म्युजीक खेळचें, जावंक पुरो शिकचें, जावंक पुरो कंप्युटर, इंटरनेट या मॅकानीक काम करचें, इलेक्ट्रिसिटी करचें, कसलेंय जावं दी, हांवें बरे सवय हांवें म्हज्या जिवितांत करून घे जाय. चवथें जावन आसा, म्हजी जाणवाय हांवें वाडोवन घे जाय. हांवें चिंतचें न्ही म्हाका प्रायज जाली आनी म्हाका शिकची गरज ना. म्हाका मरता पर्यंत नवें गिन्यान हांवें जोड घे जाय. आय मस्ट इन्क्रीज माय नॉलेज एकाडेमिकली. आय मस्ट इम्प्रूव माय सेल्फ मोर एंड मोर. म्हाका त्या वेळा म्हजें जिवीत चडांत चड खडपा सारकें जाता. जेजू पळया, ताचें जिवीत जाणवायर बांदून हाडटा. जेजूक आपणाची बरी वळख आसल्यारय आपल्या शिसां लागीं सारता. लोक म्हज्या विशयांत कितें सांगतात पळया, ताचो अर्थ न्ही लोक कितें सांगता ताचें थंय बेजाराय पावची न्ही. लोक कितेंय सांगूं दी, ताचें तावन हांवें जाणा जायचें. लोकांक असली म्हज्या विशयांत तांकां एक जाणवाय आसा, ती हांवें बदलूंक कितें करीत. आनी तुमी कितें म्हणटात? म्हज्या आपोस्तलांक म्हजो शर्माव तावन कितें प्रभाव पडला आनी की तांचो प्रभाव तांचेर पडलेलो प्रभाव बरो करून घेवंक हांवें कितें करीत. म्हाका जेजू सयत जाणवायेन वाडलो एक मनीस जावन, देव जावन सर ताका जाणवाय आसा जाल्यारय. दुसरें जावन आसा म्हाका आमच्या भावार्थाक आमी संपूर्ण तरान समर्पीत आसा जाय. वी शूड बी कमिटेड टू आवर फेथ. आमकां केवळ भावार्थ आसल्या पावना. सिमांव पेद्रून भावार्थ उसारलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, पूण उपरांत जेजूक ताणें आडावंक प्रयत्न केले. जेरुसलेमाक वयचें तशें जावन नजो. आमच्या भावार्थांत आमकां खस वचूंक मेळल्यारय ते आमी स्विकार करून तयार जायचें. तिसरें मोगाचें आमी केवळ भावार्थ उसारल्यार पावना, आमचें वर्तनय तशेंच आसाचें. आमी बाप्तिस्म घेतल्या पावना, आमी सक्रामेंत घेतल्या पावना, कुमगार घेतल्या पावना. आमची जिणी क्रिस्तांवां सारकी जिणी जायचीं, कातोलिकां सारकी जिणी जायचीं. केवळ आमी जायते युट्यूबाचेर सरमाव आयकल्यार पावनात, रेतेरे केल्यार पावनात. कोणेंय आमकां पळयतना, आमचीं उतरां पळयतना, आमचे संबंद पळयतना, आमचें वर्तन पळयता आसतना, आमचें कुटुंबा जिवीत पळयतना तांकां समजचें की हो जाल्यार एक बरो कॅथलीक, हो जाल्यार बरो क्रिस्तांव, हो जाल्यार एक बरो भावार्थी व्यक्ती. मोगाचें चवथें, आमी केदींच आमी निराश जावचें न्ही, खंत काडचें न्ही. लोक कितें सांगता कोणा म्हण. थोडे फावटी आमी हेरांक समजयल्यार तांकां समजना जाल्यार आमी बेजार जावचें न्ही. पळया सिमांव पेद्रूकी संपूर्ण तरान जेजू विशयांत ताका जाणवाय नातली, पूण जेजूक बेजार जावना. पूण ताणें सवका समजयलें. म्हाका आमी सवका आमी समजयचें हेरांक आमी कोणगी म्हणून. आनी आमी मात भावार्थान थीर रावचें. पांचवें जावन आसा मोगाचें केवळ लोक कितें सांगता ताचेर आमचें जिवीत आदारून जिवचें न्ही. आमच्या जिविताची बुन्याद लोक कितें सांगता ताचेर न्ही, देव कितें सांगता, वॉट गॉड टेल्स अबावट मी. देखून पळयत पुस्तक वाचिचें. सुरवेर देवान म्हाका ताच्या सुरपायस जावन रचला. म्हज्या काळजांत देवान ताचें मंदीर आसा केलां. जेजून आपल्या आमोलीक रक्तान म्हाका सोडयलां. तो जावन आसा करी दाखवाल हांव ताचो फांटो. सासणाच्या जिविताक आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरी परजळोवंक देवान म्हाका रचलां. पळयत पुस्तकांत आसलीं सगळीं उतरां. देव म्हजो आसरो, देव म्हजें कोटें, तो म्हजो निवासस्थान. असल्या देवाच्या उतरांचेर मोगाचें म्हजें जिवीत हांवें बांदून हाडीचें. आनी सवय जावन आसा समी जेजू सगळी रात मागण्यार मोगाचें ताचो वेळ करशिता आनी देवाची खुशी जाणा जावंक प्रयत्न करता. हांवें तुवें मोगाचें सगळी रात म्हणून न्ही, दीस आनी रात 24 वरां देवाच्या हाजेरपणांत आमी जियेचें. न्हिदो वता आसतना देवाक उलो मान आमी बरी शांती समाधानाची न्हीद न्हिदचें. सकाळीं उठतच मोगाचें परतून देवाक आपोवन देवा सांगाता आमचें जिवीत जियेचें.
ह्या वेळार म्हाका जेन्ना अब्राहम लिंकन म्हणल्या एका नांवार्दीक अमेरिकाच्या प्रेसिडेंटाची उतरां म्हज्या उडास येता. तो म्हणटा, वन कॅनॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द USA विदाउट नोईंग टू प्रे अँड स्टडी द वर्ड एवरी डे. Nobody can become the president of USA without knowing to pray and study the word every day. आमच्या जिवितांत दोन संगती भोव गरजेची. मागणें करूं शिका जाय आनी देवाच्या उतरांत तें चड आनी चड वाडावळ जोडूं शिका जाय. दोळे धांपून आमी मागया. आनी ह्या घडये मागता आसतना देव तुजेर आशिर्वाद घालना आसा. कोणाकी विशेश पाठ दूख आसा, पाठ बागोवन गेल्या, जीजस इज टचिंग यू एंड हिलिंग यू. बिलीव एंड क्लेम दीस हिलिंग. आनी कोणाकी थाळवे दुकान आसात, पांयांचे थाळवे दुकान आसात, थंयसर दाक्तरान म्हळां तुका हाड वाला म्हण पांयांचे. यू आर टच्ड एंड हील्ड. भुजांची दूख आसा, स्पॉन्डिलायटीस, यू आर टच्ड एंड हील्ड. बिलीव. समबडी हॅज गॉट मायग्रेन हेडेक, यू आर टच्ड एंड हील्ड. समबडी हॅज गॉट आय प्रॉब्लेम्स, यू आर टच्ड एंड हील्ड. बिलीव. कीप युअर आयज ऑन द hands, your fingers on the eyes and pray. You are being healed. Somebody has got thyroid. Keep your both palms on your throat where there is the thyroid, and Lord Jesus is touching you and healing you. आनी कोणाक विशेष डायबिटीस आसा, तुजे दोनी हात काळजाचे दोन, तुजें जिवीत देवाक समर्पण दी. सोमिया म्हाका तूं एक खडाप कर. हांव अस्कत मनीस, हांव जायते पटी सुकोन पडलां, जायते पटी हेरांचे खबरो उलयलां, जायते पटी हेरांचें नांव पाड केलां, हेरांक हलक केलां, हेरांक सकला घालां. म्हाका आज तावन हेरां विशयान बरें उलोवंक, हेरां खातीर मागो, म्हाका करपा दी म्हण माग. तक्षण तुजें डायबिटीस उणें जाता, तुजे काळजा पिडा गुण जाता, तूं बरो जाता. आनी कोणाक एसिडिटी पिड्या जावन देव गुण करनासा. येस, तुका केवळ 40 वर्सां प्राय जाली, विशेष एसिडिटी आसा, रिपल्सिव एसिडिटी, बट यू आर बीइंग हील्ड. सर्गेंचे बापा आशिर्वाद घाल. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर वीक्षकांचेर तांची पिडा गुण कर, तांचे कश्ट हळू कर, तांच्या गरजा प्रमाणे तांचेर बेसांव घाल. हे हांव मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाचे न्हू. सकला म्हजे फोन नंबर आसा. केदाळे तुमी SMS करियेत, वॉट्सॅपाचेर मेसेज घालयेत. या फोन करना जाय जाल्यार म्हजे कडेन उलोवयेत. म्हाका जेन्ना दैवीक रेते मेजरा केदाळे आयल्यार सदां न्ही हांगासर कावन्सिलिंगाक हांव बसून आसता. जायतो लोक सगळ्या संवसारभर, थोडे जाणां फ्लायटार परगांवांतल्यान पॉयंट करून येवन कावन्सिलिंग जोडून घेतात. म्हाका जेन्ना हांव मात न्ही दैवीक रेते मंत्रांत आमी 8 जाण पाद्र्याप आसा आनी PhD केल्लो ह्या जाग सयत आसा. रेवरंड फादर डॉक्टर जेकब मुलावरीकल SVD, तो प्रोफेशनल कावन्सिलर. म्हाका जेन्ना अशें तुमी हांगासर दैवीक रेतन मंदिराक येवन प्रोफेशनल कावन्सिलिंग जोडून घेवंक, उचित जोडून घेवंक तुमकां अवकाश आसा. हर एका शनिवारा हांगासर नकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेर आसा. रेतेर उपरांत ह्या जाग हांगासर कावन्सिलिंगाक बसून आसतात. तुमी येया, हाचो फायदो जोडा. आनी परवा म्हाका जेन्ना डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारीखेर सगळी रात जागरण आसा. 6 वरां तावन 6 वरां पर्यंत, सांजेर 6 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत. 9व्या वर्साची सुरवात सोमिया सांगाता. दिव्यवाणी दैवीक उतरां सांगाता. आमी सुरवात घालुया. तुमकां समेस्तांक बरो वर्तो कृपेचो दीस हांव मागतां.